Speaker, sir, a topicaचे ट्रेनिंग वॉल at the mouth of a river Sal आणि कुडमण जेट्टी ह्या जायत पाय डिस्कस केला डिमांड्सांकूय उलयलां पूण केन्नाय सारकें आन्सर मेळना आनी मुखारय तें गेलें ना. स्पीकर सर, 28 फेब्रुवारी 2016 एक फावंडेशन स्टोन दवरला फॉर ट्रेनिंग वॉल आनी अपग्रेडेशन फिशींग जेटी एट कुडमणा आनी तेजो एज पर माय इन्फॉर्मेशन टोटल दोनीचो एस्टिमेटेड कॉस्ट आहलो 97 crores. आतां स्पीकर सर दोनी काम स्टार्ट जाल्लीं, रिटेनिंग वॉलूय स्टार्ट जाल्लें पूण कोणें ऑब्जेक्शन हाडलें आनी तें NGT पावलें. पूण NGT केस काबार जाली 22 नोव्हेंबर 2021. तेजे फाटल्यान तें आजून कॉमेर्स जालें ना. सो रिगार्डींग म्हगे क्वेश्चन ट्रेनिंग वॉलाचेर जो टोटल तेजो एस्टिमेट कितलो आहलो आनी एस्टिमेटांतलें तें थोडें काम स्टार्ट जालें तें कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट केला काय केलें ना आनी हें एनवायरमेंट क्लियरन्स हें आमकां केन्ना मेळटा तें. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA सारको अवेर आहा आनी लास्ट डिमांडाकूय डिस्कस केल्लें. हे ट्रेनिंग वॉल पळय जे आहा ही ऑलरेडी 2016 वर्क ऑर्डर दिल्ली जेट्टी रिपेर नवी करप आनी ट्रेनिंग वॉल करप. त्या टायमार फिशर हेचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी लोकल हेंच्यांनी ऑपोजिशन केलें आनी ते NGTक गेले आनी ट्रिब्युनलान केस जाल्या उपरांत ते सांगता त्या प्रमाणे बरोबर आहा 2021 ते आमकां डायरेक्शन दिलें की परत तेजी EIA कराच आनी मागीर परमिशनाक येयात म्हणून. आनी तेज्या प्रमाणे आमी गव्हर्मेंटान वेबकोस कन्सल्टंट अपॉयंट केला आनी वेबकोस कन्सल्टंट परत IIT मद्रास हांकां ती परत हें करूंक जाय EIA करूंक दिल्या आनी तेज्या उपरांत रोखडोच DPR करून सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फंडांसून ही आमी काम परत चालू करतले. स्पीकर सर, हीच रिप्लाय म्हाका सदांच हीच मेळटा. आतां वरस जालें लास्ट टायम सांगलोलें हीच रिप्लाय दिल्ली पूण आजून पासून ते एनवायरमेंट क्लियरन्स जालें ना. आतां 21 केस काबार जाल्ली पूण आजून एनवायरमेंट क्लियरन्स जायना. तूं म्हणटा ते बांदपा पयशे आहाय पूण एनवायरमेंट क्लियरन्स जायना सोणा मुखार फायल वचपाची ना. आडयले कित्याक पयलीं कोर्टान गेल्ले मरे. तुमच्या कडेन परमिशन आसोंकू ना, एनवायरमेंट क्लियरन्स आसोंकू ना तेन्ना. स्पीकर सर, क्लियरन्स जाल्यार स्टार्ट जातालो तें काम. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल MLAक म्हणटा की ह्यावूय कामांक लोक कोर्टाक गेल्ले, थंयचे सोसायटी आहा तेवूय तांकां आमी जेट्टी दिल्ली ऑपरेट करूंक, तेवूय तशेंच ते प्रत्येक फावट कोर्टाक वयता पळय. रिप्लाय दिल्या तुवें फकत NOC घेतल्या गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, विलेज पंचायत आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट इतल्यो NOC घेतल्यो स्टार्ट केलो तेन्ना. आतां तेच्या फाटल्यान कांय ना. त्या टायमार त्यो घेतले आनी काम चालू केल्लें ऑलरेडी. आयकून घे, काम जाल्लें तेजो अमावंट कितलो आसलो त्या टेंडराक अमावंट कितलो आसलो. सर म्हाका आन्सर करूं दी. आन्सर करू दी. काम ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें. स्टार्ट केल्या उपरांत ते लोकल जेन्ना गेले, ट्रेडिशनल फिशरमॅन कोर्टाक गेले, ते जेन्ना NGTक गेले तेन्ना आमी कांयच करूं शकना. आतां NGTन डायरेक्शन दिलां डायरेक्ट की परत EIA कराच आनी मागीरूच काम सुरू करचें म्हणून. आतां 21 जाल्लें आजून पासून क्लियरन्स कित्याक मेळना. स्पीकर सर हे EIA म्हणटा पळय ते NGTन केन्ना प्रोसेस तरी स्टार्ट जाला. तो कन्सल्टंट भायर आसलो तो इंडिया येयला. कन्सल्टंट आमी कन्सल्टंट भायर आहा म्हूण कन्सल्टंट गोंयडे येतलो आनी मुखार येतली म्हूण ती थोडीशी ऑब्जर्वेशन काडलें कन्सल्ट रिप्लाय दिवपा जाय. EIA पळय म्हणटा ती IIT मद्रासाक आमी दिला, ऑलरेडी दिला, कन्सल्टंटान दिला आनी तो ती करतलो आनी इमिजिएट आमी काम स्टार्ट करता. केन्ना जातलें इमिजिएट आनी 2 वर्सां. कन्सल्टंट जेन्ना जातात ते बेगीन करतले ते आमी रोखडेच करतले. लास्ट इयर सेम सांगला तुवें. त्या खातीर हांव तुमकां कितें सांगता, त्या स्टेक होल्डरांक सांगा कोर्टाक वचनाका म्हणून. अमावंट सांगलो ना त्या टेंडराचो. फुडलो प्रश्न घे. फुडलो प्रश्न घे तुमचो. तेजो अमावंट त्या टेंडराचो कितलो जाल्लो अमावंट. ट्रेनिंग वॉलाचो टेंडर जाल्लो न्हू तो अमावंट. ती टेंडर जाल्लो पयशे अमावंटा खातीर उरोंक ना. ते उरना कित्याक ते लोक त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट जाल्लो काय जालो ना. कॉन्ट्रॅक्टराक ट्रेनिंग हॉलाचो पेमेंट जावंक ना. ताका फक्त जेट्टी पळय ताणें बांदला तितकोच पेमेंट तेजो केला. ओके स्पीकर सर, कुडबाणा जेटी दोन्ही प्रोजेक्ट फाउंडेशन एकुबारात चालू जाल्ले पूण तेजें इनॉग्रेशन जालें ना. 226 तेज लेंथ. पयलीं
त्या ट्रॉलर्स ओनर्सान फकत 3 मिनटांच वीथ मागलोलें. तुम्ही 30 मिनटांच प्रपोज केलें. अल्टिमेटली ऑपोजिशन कोण 15 मिनटांच वीथ जालें. आतां तूं म्हाका सांग ते जेटीचेर एक लोडाची आयसाची एक पिकअप व्हरपा जाता काय जायना? स्पीकर सर, थंय ऑलरेडी PWD WRD कडसून काम करून रस्ते बीन आमी करून घेतल्या आनी आतां जी नवी आमी प्रपोज केल्या ती 300 सुमार जाता. आनी हांवें कितें विचारलां, हांवें फकत विचारलां हो लोड हो पिकअपाचो एक आयस भरून त्या जेटीचेर व्हरपा जाता काय जायना? मागीर ट्रॉलर भितर अनलोड करपाक ते जेटी 15 मिनटां वीथ आहा व्हरपा जाता काय जायना? ऑलरेडी बिफोर हांव जावच्या पयलीं ऑलरेडी ते लोकांनी यूज करपाक स्टार्ट केले. अजून पासून वयल ना. कित्याक थिंगा सांगलां इट इज अनसेफ म्हूण. ना, थिंगा सांगलां अनसेफ म्हणा. तेजे ट्रक लोडा व्हरपाक जायना. ती जेटी फेल जाल्लो आहा. थिंगा ट्रक व्हरपाक जायना म्हूण तांकां वॉर्निंग दिला. कोण ट्रक आमी आतां जो नवो कन्सल्टंट घेतला तेज्या थ्रू आमी हे करता आनी रिपेर सारकें करून दिता. तेजे इनॉग्रेशन पासून जालें ना कित्याक ती जेटी फेल. तेजे लोड व्हरपाक जायना. तेजे फकत थिंगा आतां झाडां नेटां बी कचरो डंप केल्लो आहा. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA खबर आसूंक जाय जेट्टी पळय आहा ती फक्त फिश अनलोड करपाक. अनलोड ते खंय जेट्टी- करतलो? ट्रॉलर हिंगा 15 मिनटां गाडी दोतलो. जेट्टी ट्रॉलराचे फकत 8 ते 10 मनीस असताय. मान्य आमदार तुझा प्रश्न किती नेमको? तुका किती तुका प्रश्न किती विचारपाचे आसा? क्वेश्चन इज तुका इट कितें अपेक्षित आसा? तेजे लोड व्हरपाक जाता काय जायना? Yes, okay, बस बसून घेयात. पळय जेट्टी पळय आहा मान्य आमदार ती बसून घेयात. फक्त जेट्टी पळय आहा ती फक्त फिश अनलोड करपाक आनी थोडे डिस्टंट आहा ते जे फिजिबल आहा गाडी दवरपाक थंय दवरून तेंच्यांनी लोड करप. अनलोड हुंय करतलो. हिंगसोन 15 मिनटां व्हरोन ट्रक थिंग दोतलो थिंग व्हरोन अनलोड करपाचे. ट्रॉलर हिंग रावता आनी पयस वचोन तूं तुका अनलोड करतलो. ट्रॉलर आहा जेटी आनी कित्याक जाय आसली? आतां जेटीचे गाडी वचपाक जाय आसली. ट्रॉलराक तांकां अनलोड करपाक जाय न्हू. स्पीकर सर, हांव आमच्या ऑनरेबल MLAक सांगता की आतां जेन्ना आमी वेबकोस परत सगळे स्ट्रक्चर तयार करता तेन्ना तसं ताका तेजे एक white paper आयकून तरी घे. ती तूं आयकून तुझा प्रश्न घेयात. आयकून तरी घे. आतां जेन्ना एक थोडें काम केलां आनी उरलेलें पेंडींग दवरलें त्या लोकांनी तेन्ना आतां जेन्ना प्रपोज करता सगळें तूं सांगता आयस प्लांट बीन तेन्ना तूं सायड इन्स्पेक्शनाक या हांवूय येता आनी दुसरें तुका सांगता तें आयक तरी. तुजे ते 3-4 सोसायटी आहा तांकांय मातशें सांग की बाबा एकवट करात आनी तुमकां स्टेक होल्डरांक कशें जाय तशेंच तुमचो डिमांड करात. सारकें. श्रीवंत वेगस आनी एक उरला म्हणजे दोन्ही जाले. प्रश्न झाले दोन्ही जाले. एक उरला. स्पीकर सर, थिंगा ती जेटी आहा ती पयलीं मॅनेज कुडबोणा बोट ओनर्स फेडरेशन करतालें आख्खें मॅनेजमेंट. कांय कारणान कोण कोर्टाक गेलो ते मागीर आतां मॅनेजमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट करता. पूण आतां थिंग मॅनेजमेंट जायना. आतां तेंच डिमांड आहा कित्याक तुमी थिंगा CCTV काय नाय, पिक्चरूय काय नाय, काय थिंगा सापूय कोण नाय, कांयच जायना थिंगा. ते म्हणटात आपण करताय. ते खूद ते करपाक सोदताय. ते भाशेन तुमी अपॉयंट केलाय कोण फिशींग एजंट आहाय ते तुमी रजिस्टर करताय. तुमी रजिस्टर केलें म्हणटकीर कोण फिशींग एजंट आहाय ते सगळो माल घेताय पयशे दिनासो नायच जाले. तांकां अकावंटेबिलिटी ना. ते सगळे ट्रॉलर्स ओनर त्रासान पडटाय. सो तांकां हे पोते तांकां पावर तांकां मॅनेज करपाक अंडर तुगे सुपरविजन तूं रेडी आहा पोते. स्पीकर सर, जितके जेट्टी आसात गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आहा टोटल सगळ्यो जेट्टी त्या स्टेक होल्डराच्या हातीनूच आहा. तूं जी स्पेशल इक्विपमेंट सांगता थंय त्या स्टेक होल्डराचे डिफरन्सीस आहा. तेंच्यो 2-3 सोसायटी आहा. आत्तां तूं जें सांगताय तेंच्यांनी नवी फेडरेशन करता एकदम बरें आहा. पूण तेज्या पयलीं तांकां सांग फेडरेशन करच्या पयलीं त्यो सगळ्यो डिजॉल्व कर आनी एकूच हेज्या फेडरेशनाच्या अंडर ते चलयात म्हणून. फेडरेशन ऑलरेडी आहा. तूं तांकां हँड ओवर करता. फेडरेशन ऑलरेडी आहा. तांगे डिमांड हांव तुका दवरता. आणि सदस्य बसून घेयात. श्री क्रूज सिल्वा. सर, हांव नॅशनल फिशींग पॉलिसी जी आहा तेजेर हांव रिव्यू करता. जो ड्राफ्ट ट्रेनिंग वाल्यांनी तेजेरूच उलय. ट्रेनिंग वाल्याचेर उलयता हांव. ट्रेनिंग वाल्याचेर उलयता हांव. प्रश्न ट्रेनिंग वाल्याचेर उलयता हांव. मान्य सदस्य फक्त प्रश्नाशी संबंधित तुम्ही रावात. हांव नॅशनल फिशरीज पॉलिसीच्या ड्राफ्टाचेर चोयतालो आनी आमगेलो गोवा स्टेट जो फिशरीज पॉलिसी आहा वो ना
वो इम्प्लिमेंट जावपा आहा तेजे जे गोवा स्टेट इनिशिएटिव्स जे आहे जे आमदारान इनिशिएटिव्स 2 वर्सान मांडले ते चोयतालो आमदारान मिनिस्टरान आनी गव्हर्मेंटान हुंय हे ट्रेनिंग वॉलाचो इनिशिएटीव तितून घायलो ना सो मुगे स्पेसिफीक क्वेश्चन हे ट्रेनिंग वॉल इज इट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी इनिशिएटिव्स डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टंट येस जाल्यार तुवें कित्याक 2 वर्सां जालीं आतां तूं हें सांबाळटा स्पीकर सर जाल्यार हे तुगे म्हाका कंप्लीट कोन्न दिया जाल्यार तुका जालो हो पोर्टफोलिओ सांबाळटा हे तुगे विजनांत हे ट्रेनिंग जे वॉल आहा ते तुगे विजन डॉक्युमेंटां कित्याक आजून पासून येल ना तुका हें विजन आहा गोंयच फिशरमॅनाक जे आमगे कुटमोण्या बेतुलां भितर सोताय जे फिशरमॅनाक बोट डॅमेज जाताय बोट Speaker sir. फुटताय म्हाका कंप्लीट कोन्न दिया स्पीकर सर प्रश्न Speaker sir, तो भाशण उलयता म्हाका कंप्लीट कोन्न दिया ज्यो बोट मान्य फुटताय, सदस्य तुझा प्रश्न कितें आता प्रश्न येयल न्हू ज्यो बोट फुटताय जे मानाय मोताय जे सगळें डिस्टर्बन्स जाता आनी बिकॉज ऑफ दॅट डिस्टर्बन्स आमगे जो नॅशनल पॉलिसी फिगर आहा की जे आमगेले फिशिंगाचो फिगर आहा कितले फिशींग पॉप्युलेशन आहा कितले आमगे रेव्हेन्यू आहा हो तितलो रेव्हेन्यू उण जायत आहा बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यू पूण तोरी पुरसान आमगेले नेमको प्रश्न कितें तुजो प्रश्न स्पीकर कितें सर is the minister Speaker, sir. giving on the floor of the house an assurance that this is going to be of his this next year this financial year's target to complete this training wall by discussing with the double engines or sarkar म्हणताय तुम्ही Speaker, sir. डिस्कस करून हे आणि पास करपाचे सदस्य assurance रणजीत वेगळ दिता तुजो कितें नेमको प्रश्न कितें तेंच विचारना तूं प्रश्न ट्रेनिंग वॉल हे फायनान्शियल बजेटाक तू सेंट्रलाक वचोन पैसे पास करून Yes, okay. वर्क ऑर्डर बिफोर 31 मार्च 2025 आटलो या आडपा जायना तुका स्पीकर सर सगळें आयकोन हांव नकळो ऑनरेबल MLA आमचो कितें उलयता तो ही ऑलरेडी टेंडर केल्ली ही ऑलरेडी वर्क स्टार्ट जाल्लें स्टेक होल्डरांनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी हेंच्यांनी हाडायली आनी अननेसेसरी आमकां परत NGT वयचें पडलें सरकार इल्लीगल वर्क See, सुनिया, कोता आनी सुनिया. स्टेक होल्डर्स आडाय म्हणटा सरकार इज स्टार्टिंग इल्लीगल हे वर्क म्हणजे वेगळं. इज गिविंग बसून घ्या रॉंग पहिले. इन्फॉर्मेशन तू इल्लीगली विदाउट EC परमिशन Speaker, काम sir, कोण कोण illegal- केलें हाऊ डिड ही स्टार्ट द When वर्क they- हाऊ कॅन ही प्लेस दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दिस Speaker, sir. स्टेटमेंट ऑफ हिज स्पीकर सर MLA पळय सांगता ते इलिगल म्हणून कांयच सांगूंक ना तेंच्यांनी आमकां NGT ऑर्डर कितें दिल्या की तुमी परत 3 वर्सां लॅप्स जाली 3 वर्सां जाल्या उपरांत परत EIA काडात आनी परत तुमी स्टार्ट करा सबमीट करा म्हणून रे विरेश बोरकर हां ओके आता माझं एकूच जॉईंट कोण येस एक मिनिट येस स्पीकर सर असं जॉईंट आसा न्ही एल्टन जॉयंट आयकू चड गतीन ना हांव एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता आमगेलो म्हाका सदां बाब जुजे फिलिपा आहलो तो एक्स आमदार मिनिस्टर आमगेलो मिनिस्टर आहलो बरो फ्रेंड दोगांनी पयलीं पार्टनर ते आनी तो बोर्ड मारीत आहा हें वास्को जे कारसवाडा जी जेटी आहा हेजेर तो Already जाली. कित केलां सेटल केलें तुवें ती जे ठीक हांगा हे ती जे ऑलरेडी जाली केन्ना जाली फुटबॉल ना नो इट इज नॉट गुडबॉर्न इट इज जेटी इज ऑल अराउंड नॉट ओनली गुडबॉर्न हे जेट्टीचे न्हू ही ट्रेनिंग हॉलाचे whatever it is in a special case are you going to help these people there कितें कोताना तो पुतून आनीक 2 दिसान आनीक व्हिडिओ घातलो आनी तेका चड दूख लागता तूं तेगे कल्ली घाललो तूं तरी पसून तूं काम कोना म्हूण बिकॉज निस्त्या न्हू हे निस्त्याक आज गोंया म्हाका स्वता आज निस्त्या लागून राती एक व्हिडिओ हें जातालो हें वायरल जाता रिगार्डींग फॉर्मेलीन हें निस्त्याकूय समज तर तूं आम पातीचेर कोताय आनी हें काम करपाकूय मनीस तरी स्वामी येवपा न्हय हे तुगे जेटी बिटी आसताच न्हू जाल्यार गोंय ओल कितें जाता निश्चय खावपा बंद करपा आमी निश्चय खावपा बंद करपाचें सांग स्पीकर सर MLA उलयता पळय नुस्तें कांय ना फाल्यांच्यान ताका जाय तितकें नुस्तें गावतलें सगळेंच जातलें जो पळय तो वास्को जेट्टी म्हणटा ती ह्या हावजान डिस्कशन जाल्या उपरांत प्रायोरिटीचेर आमी स्टार्ट केल्या आनी सगळे जेट्टी बिट्टी हा पळय वेवस्थीत करतले आनी आमी क्वेश्चन लीडर एक मिनिट आवाज प्लीज एक मिनिट हां लेजर कशें म्हणटा तर तो नाल्यार हांव उलयतां स्पीकर सर बसून एल्टनान जो विषय मांडला न्ही स्पीकर सर हांव आसा मरे स्पीकर सर एल्टनान जो विषय मांडला न्ही तो फाटल्यान- ती
जेट्टी पळय आसा न्ही ती रेडी जावपा हो पावली पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर एक मिनिट बसून speaker. घे. विचारतो तुझा प्रश्न घे ताज्या प्रश्नाचेर ताणें रॉंग उलयला तुझा प्रश्न घे हांव उलयतां इवरी नाल्यार हांव उलयतां ऑपोजिशन लीडर युरी आलिमा तुझा प्रश्न घे बटन मार विरेश बोरकर अरे बॉन मार बटन ते गेलो स्पीकर सर हांव स्पेसिफिकली आय हॅव ही इज डिस्टर्बिंग मी स्पीकर सर एक काम एक काम कर ताका ताकी पयली कशी कळली तुका ते पॉयंट ऑफ ऑर्डर न्ही म्हणून ताका विचारून सांगेल दिलें पॉइंट ऑफ ऑर्डर मू हय आज दुसरे उलयता काय दुसरें उलयना स्पीकर सर इट इज अ रॉंग ए, इन्फॉर्मेशन मंत्री म्हाका सांगचे बरें आयक रे एक ऑपोजिशन लीडर एक ताका रेज करपाक दी आता कितें म्हणण्याचें आयकून स्पीकर सर तुका टायम दिता न्ही हांव हांव तुका. सगळ्यात पयलीं आमच्या मुखेलमंत्र्याचे आनी ऑनरेबल मिनिस्टराचे देव बरें करूं म्हणटा की 15 दिसां भितर ती जेट्टी आज आमकां रिपेर करून मेळ्ळी सगळे नुस्तेकार No, no. सगळे नुस्तेकार पॉइंट ऑफ ऑर्डर येस तोल पॉइंट ऑफ ऑर्डर काट तुझे Point of order. रेज कर आता. सगळे रेज नुस्तेकार कर. खूब हॅपी आसा बसोय. बेश्टे सरकाराचें नांव बदनाम बोस करपाची गरज अजी ना. साळकर कृष्णा साळकर बसून घ्यात सरकारान नाव कोण बदनाम कोना सरकारान नाव Speaker बदनाम sir, कोना जे मंत्री सरकारान इटन डिकोस्ता बसून घ्यात सर LAQ 211 जो मुगेलो आहलो विथ रिगार्ड्स टू दीस आनी एनेक्शा बियाचेर तुवें 4 मेजर जे हे वॉल आहाय जेटीज फॉर अपग्रेडेशन एंड डेव्हलपमेंट लायक माली जेटी कुटबोणा शापोरा आनी कुट्टाळे हें तुवें गेल्ले म्हूण तुवें म्हाका सांगिल्लें 7 फेब्रुवारीक तुगे रिप्लाय आहा LAQ 211 तेज नंतर ऑपोजिशन जायत जालें लोकांन ओपोज केलें खूंय EC ना फिजिकल प्रोग्रेस बंद जालें म्हूण तुवें सांगिल्लें आतां Kutbona jetty you said was taken up by PWD, Shapora jetty and Kortalim jetty you said was taken up by GSIDC. And Aich pot, हे पयल केलो तुवें फेब्रुवारींत Aich answer pot जो तुवें दिला थिंगा you have said that the expenditure incurred by Fisheries Department in preparing DPR, appointment of consultants and development of fishing jetties is 2.22 crores. हो नये मनीस पयर दुसरो आहलो आतां 2 crores pot तुवें आंत 2 crores 22 lakhs pot तुवें आंत मोडले आनी पयल pot तुवें मोडले तेज डिफरन्स कितें आतां स्पीकर सर कुट्टाड जोरी तर तुवें चोयला ती कुट्टाड जेटी तुवें एकलो माधव कामत म्हणटाय तेक दिल्ले एन असोसिएट्स आनीक नाव यू आर सेइंग यू स्पेंड 2 crores 37 lakhs टू वन MS वेस्ट बेंगॉल फिशरीज डिपार्टमेंट एक मिनट हांव उलयता मागीर एक मिनट आतां हे पयलीं कन्सल्टंट आहले तांकां तुवें रद्द केले एकलो तुवें गेले ते डिमांड्सां उलयल्ले हो एकलो US आहलो मो आनी आतां EC थिंगा कांय हिंग ना स्पीकर सर सद्या जे थिंगा सारके लायट नाय शेड ना आयस प्लांट आहा तो 20 टन आहा एक बोटी 20 टन लावता हिंगा विथ रिगार्ड जे क्रूज बाब सांगतालो हे वॉल तुगे आन्सर चोयल्यार कन्सल्टंट इज येट टू अप्लाय फॉर EC मो आहा आतां तो तुगे तो कन्सल्टंट हो USाचो हो नेयलो हो आनी हो हें केन्ना जातलें केन्ना ते EC हें कोण तुगेलें हें डबल इंजीन सर केन्ना टायम फ्रेम दी कित्याक थिंगा 300 सुमार बोट आहाय कुटपणा जेटीक वे लायट ना उदो ना हेराल्ड Speaker sir. पेपराचेर येयल्लें दिस इज अ व्हेरी सिरियस इशू Speaker sir. एक मिनट हांव काबार कोता हें हो जेटी पॉट आहा मरे हो हुंय सार अंडा कानून दिसता कांय ना थिंगा काडकान Speaker sir. शेड ना Honorable कांय ना उदो ना opposition leader. रोड ना पाणी ना रस्तो ना स्पीकर हें सर बेगी कोण दी ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडर पळय उलयता हो अंदा कानून बीन अंदा कानून कांय ना सगळें सारकें आहा तो जे उलयता 2 crores 37 हें 2011 तेन्नाची सर्वे बेंगल एजन्सीक दिल्ली आनी त्या टायमार कन्सल्टंट आसलो पळय आज दिल्या रिप्लाय इचोय 2 See, crore 37 ते- lakhs ते- of Speaker sir, consultant fee to MS ऐकून घेवंक जाय स्पीकर सर 2011 ऐकून घेवंक जाय स्पीकर सर ऑपोजिशन लिडर एकूय आयकना ऐकून घे 2.22 लाख दिल्या पळय 37 lakhs 2 crores ते सांगता तुका ते पळय दिल्ले ती EI बीन करपाक तेन्ना वेस्ट बेंगल एजन्सीक दिल्ली त्या टायमार इन 2012 त्या टायमाचे आता परत दिल्या गव्हर्नमेंट हेज पेड कन्सल्टंट See, टू 2 स्पीकर crores सर ऐकून घे ना ऐकून तरी घे ऐकून घे ऐकून ऑपोजिशन लीडर स्पीकर सर एलओपी ऐकून घेवंक जाय मंत्री एक मिनिट स्पीकर सर ऐक तरी सांगता ऐक तरी मिनिस्टर एक मिनिट
अरे ताका ताजें उत्तर तरी दिवपाक तरी दी म्हणटा ताका दिना उत्तर अरे उत्तर दिता तो आयकून घेवपाक सोदना स्पीकर मंत्री स्पीकर answer सर दियात. हे पळय आन्सर दियात. 2 crores 37 lakhs पळय दिल्ले आनी 2 crores 22 lakhs दिल्ले. दीस इज 1 decade पयलीं 2012 पयलींचे टेंडर बिंडर सगळे एक्झिक्यूट करूंक स्टार्ट जाल्ले पळय ते अमावंट. आत्तां जेन्ना आमी न्यू कन्सल्टंट काडला वेबकोस ताका अजून पयशे दिवंक ना. वी हॅव नॉट पेड एनीथींग. तो आतां आयकून तरी घे. केन्ना तुका answer नाका हांव. आयकून तरी घे. आयकून तरी घे. त्या वर्सा मुलटी जातो मग रोखडे Speaker sir, केन्ना जातले ते सांग. स्पीकर आतां इमिजिएट ऑलरेडी आमी मद्रास IIT धाडले. दे वील कम इमिजिएटली. दे वील डू द EI. इमिजिएटली मग कितें 2 वर्सां 2 वर्सां तुका केन्ना सांग मरे तू टाइम फ्रेम सांग. वॉट यू एक्सपेक्ट. तुका कितें जाय. आय एक्सपेक्ट युअर आन्सर. यू टेल मी देन आय विल टेल यू व्हॉट आय एक्सपेक्ट. जेन्ना मद्रास IIT ते येवन AI करतले आमी ते सगळे केन्ना येतले. अरे आतां अपोजिशन लीडर अपोजिशन लीडर जुरी आलेमाव एड्रेस चेराक कर. अरे एड्रेस चेराक कर. केन्ना येतले ते सांग मरे. मिनिस्टराक आन्सरूच करूंक दिना. मद्रास IIT हे पयलीं एक answer ओरोस जालो करपाक दी. एक ओरोस. Jury Supreme Alemao. Court has given directions 1 year. Speaker sir, Your department no. is sleeping. You are Speaker also sir. sleeping. अपोजिशन लीडर अपोजिशन लीडर जुरी आलेमाव तू ताका आन्सर करपाक घेना. येतले सगळे कडे IIT मंत्र्याक answer करपाक येते. कला दी. अकॅडमी ताका ताका आन्सर नाका. रस्त्या बॉम्बेचे विजय सरदेसाय IIT येतात सगळे नेक्स्ट कडे. क्वेश्चन श्री विजय सरदेसाय नो तुका आन्सर कर. नेक्स्ट विजय सरदेसाय तो सांग. केन्ना रिझॉल्व करतलो. अपोजिशन लीडर जुरी आलेमाव बसून घ्या. स्पीकर सर बसून घ्या तुका. GNH पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचामृता.